Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा डेअरी आमची एक बरी वाटचालीन चलता म्हणून हे वर्सा आमी फार्मराक जवळ 1.5 कोटी हो प्रायस डिफरन्स असो म्हणून दिवपाचो केलो. हो 1.5 कोटी आमगेलो 1 लिटरा फाटल्यान जवळ जवळ 82 पैसे 1 लिटरा फाटल्यान पडटा. हे गोरवकाराले पैसे हे गोरवकारांकच वचपा जाय, कित्याक आफ्टर ऑल जर गोरवकार उरलो जाल्यार गोवा डेअरी उरतली. कित्याक हे पयशे दवरून आमी बाबा हे अशें करतले जाल्यार फाल्यां तर आनी कोणी येयलो आनी ते परतून ते पयशांचो कितें जायत तें सांगपा जायना. म्हणजे फार्मराक खंयच नाल्यार फुलना पाकळी ही मेळची, ही एक आमची एक ध्येय आशिल्लें म्हणून आमी हे पयशे आतां सद्या फार्मरांक डायरेक्ट फार्मरांक वांटपाक गेल्या. 8 कोटी लॉसां आहा म्हण ती हे चुकीची आहा. इतली की तूं उलयता तें गेल्या ते वर्साची लॉस आशिल्ली तेच आमी एक करतले गेल्या ते वर्साचे लॉसय बी आमी भरून काडटले. एट द सेम टायम कितें तें लॉस भरून काडटा तें लॉसच तर भरून काडून तर ते फोंड पुरोवपाक गेलो फाल्यां सकाळी दुसरे येतले ते परतून फोंड काडटात की फार्मराच्या हातीक कांयच मेळचें ना. म्हणून आमी कितें केलां प्रत्येक शेअर वांटून घातला. बाबा हितून भितर आमकां फार्मरूय जायो, फाल्यां सकाळी आमचो कामगारूय जायो, प्लस आमचो तुगेले कोण ट्रान्सपोर्टर आहा तेयी आमकां जाय, प्लस आमकां डेअरी सर्वायव जाय. मोर देन 3 crore आमकां प्रॉफिट आहा तुमच्या टायमाचो आमच्या ही अराउंड एक 4,000 आमगे फार्मरां बेनिफीट म्हणजे 176 सोसायटी म्हणजे मोस्टली एक 4 ते 4.5 दर फरक आसता. केन्ना सुरू पैसे मेळटले न्हू 82 केन्ना सुरू लागू जातलो आणि म्हशीचे कितले हो दर फरक एप्रिल 2020 ते 28 फेब्रुवारी 2021 11 महिन्याचं 28 फेब्रुवारी. म्हशीचे कितले मेळटले गायचे 82 म्हशीचे कितें मायज मेळटले म्हणजे रेट पडटा तसो मेळटलो. आमी ही एवरेज धरल्या म्हशीच्या आनी गायची मदीं एवरेज काडल्या. फाटली तेंपाक दुधकारांक गोवा डेअरी कडल्यान एक कांयच मेळना. हे खातीर दुधकार खंय तरी थंय भिल्ले सारको जालो. फाल्यां काय बाबा दोन्ने जावन खूब अशें हें जालें. पूण आतां म्हाका जाल्यार दिसता की जेन्ना दुधकारां गोवा डेअरीचेर विस्वास येयलो तेन्ना मुखार सरतली. कॅटल फीड लॉस ना, कॅटल फीड सुद्दां प्रॉफीट आहा.